ब्रेसारा खेळामंत्री गोविंद गावडे, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर, पंचवांगडी आणि हेर अधिकाऱ्यांनी मोरजेच्या खेळामळाची पळोवणी केली। मैदानाची स्थिती सामकी बिकट आसा। हाची दुरुस्ती न करता हो मैदान पुराय नव्यानूच तयार करपाचो म्हूण मंत्री गोविंद गावडे उलयला। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। हे मतदारसंघान मांद्रेच्या मतदारसंघान जे ग्राउंड्स जे आसात ताची खंय तरी अपग्रेडेशन करपाक जाय आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज मोरजी विलेज पंचायतीच्या भागान आज हो ग्राउंड पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो आसा। खरें म्हळ्यार ही एसीजीनूच ग्राउंड बांदिल्लो आशिल्लो, पण ताजी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार थंय बसपाची तशी कांय ना आणि म्हणूनच असो तरेचो एक चर्चे केल्या नंतर एक निर्णय आमी घेतिल्लो आसा। एज इट इज हांवूय तो हो ग्राउंड जो आसा तो एज पर स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशना भितर बसता काय कितें हो एक पयलो एक गोश्ट आसा। पण हांवें म्हज्या इंजिनियराक डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की ताजे स्टँडर्ड किंवा एटलिस्ट जे प्ले फिल्ड जो आसा तो एज पर तुमी स्टँडर्ड करचो आणि हो जो एंटायर जो स्टँड आज बांदिल्लो आसा तो टोटल डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा। फाल्यां सकाळी कसली आपत्कालीन परिस्थितीन कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार वी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, म्हणूनच ताजेर एक स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचें। त्याच प्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचे पेक्षा दोळ्यांनी नेकेड आयडान ते सांगता की बाबा हाजेर आमी कांय करपाक शकना आणि म्हणूनच ते रिस्टोर करपाक वयचे पेक्षा म्हाका दिसता एंटायर स्टँड आमी नवो जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर खूब हें जातलें आणि म्हणूनच म्हज्या इंजिनियराक हांवें सांगिल्लें आसात की दोन ऑप्शन आसा आमचे कडेन। एक तर रिस्टोर करपाचें, पळोवपाची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कितली आसा ती, आणि ना जाल्यार टोटल डेमॉलिशिंग करून ताका परत आमी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें। आमदार बाबाचे आणि पंचाचे वेगळे वेगळे मेंबर्स आसात, तांची एक मागणी आसा की आमकां जिमायची गरज आसा। त्याच बरोबर जितले आमी नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी वाडयतले त्या वेळाचेर आमकां बाकीच्यो फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक मेळटा काय कितें, ह्या जमनीचो बरो तरेचो वापर जावपाक जाय, त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा। रिक्रिएशन क्लब जावपाक शकता किंवा बॅडमिंटन कोर्ट जावपाक शकता, सॉरी टेबल टेनीस कोर्ट जावपाक शकता, अशे विविध तरेचे प्रकल्प किंवा कोर्टयार्ड जावपाक शकता काय कितें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हज्या इंजिनियराक हांवें प्लॅन कर म्हणून सांगिल्लो आसा। आणि जशें आमदार आणि लोकांच्या सहकार्यान घेवन ज्यो काही गोष्टी तांचो डिमांड जो आसा तो डिमांड पूर्ण करपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा। एक बाय फर्स्ट ऑफ ऑल हो ऑलरेडी ग्राउंड आसा तो आमकां रिनोवेशन करपा खातीर कांय इश्यू ना अशें ह्या वेळाचेर हांव म्हणत, पण डेफिनेटली गोंया खातीर खेळामळाचेर बरे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसा आणि म्हणूनच आज विविध मतदारसंघान पासय मारून खंयचे प्रोजेक्ट आमी पयलू घेवपाक शकता ह्या संदर्भान आमी विचार करीत आसात। पण डेफिनेटली आमदार बाबाचो हो एक विशय आहा की हो ग्राउंड तो पयलो घेवचो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ते सहमत आसा, हांवूय ताका सहमत आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो ग्राउंड जाता तितलो बेगीन करपाचो। आता पळय सगळे पंचायत मंडळ ना, फक्त 2 पंच वगळ्या पंचायती कितें आमंत्रण दिवं ना तुम्ही आता मिनिस्टर येता ऑन द स्पॉट आमचे ठरलेले आहात 2 दिसा पयलीं, पण कन्फर्म नासले। काल रातीच आमचे डिसिजन जालें की हांगासर येतले म्हणून, सो जाता तशें आमी मेसेज पावयलेली आसा। सो जेन्ना ह्यो प्रोजेक्ट घेतले करचे पयलीं एंटायर पंचायत बॉडी, मिनिस्टर आणि सगळे तेंचे ऑथॉरिटीचे ऑफिसर्स आहात तांकां घेवन एक मिटींग जातली आणि मागीर प्रोसेस स्टार्ट करतले आमी। थँक्यू।